Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. एक्सपर्ट कमिटीन ऑलरेडी रिकमेंड केल्ली आणि सध्याची कोविड कंट्रोल आहा ते पळोवन पूर्ण नॅशनल गायडलायनूय बी त्याच पद्दतीन स्कुलां स्टार्ट करपा खातीर फॉर आसा आणि बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी स्कुलां ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा. हाजो सगळ्याचो विचार करून येता त्या 21 तारखेच्यान सोमारच्यान स्कुलां स्टार्ट करपाचो निर्णय घेतला. बाकीचे डिसिजन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांचेर सोडला की कशा पद्दतीन बाकीचे सगळे जे इवन दो तांच्यांनी डिसिजन घेवपाचें म्हटल्यार बट गव्हर्मेंटा कडल्यान फ्रॉम द 21 फेब्रुवारी स्कुलां सगळीं फ्रॉम द 1 to 12 पर्यंत, कारण कॉलेजीस ऑलरेडी स्टार्ट आसा. पयलीं ते 12वी पर्यंत स्कुलां ऑलरेडी सुरू करची हाजो डिसिजन गव्हर्मेंटा कडल्यान जाला. गव्हर्मेंटा कडल्यान डिसिजन जावन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन ऑलरेडी धाडून दिल्लो आसा. खूप जाण युनिफॉर्माचे उलयता की एके म्हयन्या खातीर युनिफॉर्म आतां घेवचे पडटले वा खूप जाणांचे युनिफॉर्म जाय ना 2 वर्सां स्कुलां बंद उरली, तांकां इने रिलॅक्सेशन बी मेळपाचें. युनिफॉर्म, बुक्स, बाकीचे तेंचे लेक्चर्स कितल्या पर्यंत घेवपाचे हाचे सगळो निर्णय जो आसा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन वो कन्सर्न तांचे ऑथॉरिटीज जे आसा हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन करून डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ह्या विशयाचेर निर्णय घेतलो. बट हो सगळो पेरंट्सांक विश्वासान घेवन थंयसरले जे लोकल PT एसोसिएशन्स, हेडमास्टर एसोसिएशन्स हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान डिसिजन घेवचें ते अप टू द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाचेर निर्णय घेवपा खातीर. फुडल्यो एग्जामी सगळ्यो ऑफलायन जातल्यो. हय, सगळ्यो हाज्या फुडल्यो सगळ्यो एग्जामी ज्यो आसा ह्यो ऑफलायन मोडांतल्यान जावच्यो असो सरकाराचो निर्णय आसा.